आणि लिगल फॉर्मॅलिटीजनी खूप प्रॉब्लेम जातालो. पण ही समस्या लक्षात घेत ह्या भाजप सरकारान दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान ही समस्या लक्षात घेतली आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम हाडली. आता हाज्या अंतर्गत त्या लोकांक मेळपी जो त्रास आशिल्लो तो दूर जातलो. कसो जातलो? सगळ्यात पयलीं तर युनिलॅटरल समजा बिल्डर किंवा लँड ओनर जो आसा तो जर रेडी जाय इतले वर्सां रेडी जावना, ट्रान्सफर करूं ना, कन्वे करूंक ना, ह्या कायद्यात ते तरतूद केल्ली आसा, ह्या ऑर्डिनन्सान ती तरतूद केल्ली आसा की युनिलॅटरली त्या ड्वेलिंग क्लस्टरांतलो 6 जाण येवन किंवा एक कोण नेमून सुद्धा फुडें येवन त्या ऑर्डिनन्सा अंडर आपण ती जागा कॉपरेटिव्ह सोसायटीन रजिस्टर करून घेवन शकता, कॉपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी म्हणून. सो म्हाका दिसता की हातून खूब एक सोशल इम्पॅक्ट ताचो खूब व्हडलो आसा. जे लोक खूब सारे टेक्निकल तांकां प्रॉब्लेम येताले की आतां मॉर्गेज आसात आनी कितें आसात, लँड डॉक्युमेंट्स आसात, ओनरशीप आसात, ते दाखोवपा खातीर खुबशे अशे बिल्डींग आशिल्ले आमी जाणात. जे आमच्या पोन्न्यो ज्यो बिल्डींग आसात त्यांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले ते एड्रेस ह्या हितून केल्ले आसा. पण तितलेच सोडले अशें न्ही, तर तातूंतल्यान सुद्दां समजा कितें डिस्प्यूट समजा येवपा आसात जाल्यार एक सहारा म्हणून ऑथॉरिटी तितूंतल्यान केल्ली आसा. सोसायटीज खातीर तेंचे रिड्रेसल करपा खातीर एडवायझरी आनी तेंची हार्मनी तितून जावपाक जाय तांची, म्हणून त्या खातीर एक रिड्रेसल ऑथॉरिटी केल्ली आसा. त्या ऑथॉरिटी अंडर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसतलो आनी अशे वेगवेगळे तितून तेका एक पैलू आसात. पण विचार करपाची गजाल ही आसा की फक्त स्कीम केली आनी सोडले इतल्यान दवरूंक ना. ताच्या अंतर्गत सुद्दां आनी कोणाक प्रॉब्लेम आसा, कित्याक जाताले जाल्यार तेजो सुद्दां दूरदर्शी विचार करून ते फुडें एक ऑथॉरिटी सुद्दां केल्ली आसा. सो त्या लोकांक एक हँड होल्डिंग मेळटलें की बाबा हें केल्यार तुमी तुमचें आतां करून घ्या अशें न्ही. जाल्यार डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसतले आनी ते सगळे हेल्पफूल पद्दतीन करपा खातीर तांकां फॅसिलिटेट करपा खातीर, आडोवपा खातीर न्ही, फॅसिलिटेट करपा खातीर सरकारान ही तरतूद केल्ली आसा. सगळ्यांना नमस्कार. आज आताच आमच्या मोगान जशें सांगलें म्हणजे म्हजी फ्लॅट योजना म्हणजे ही एक सर्वसामान्यांक दिलासो दिवपी अशी स्कीम म्हणजे आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री हांणी आज हाडिल्ली आसा. आनी ताजेरूच आमी भासाभास करता आसतना तुमच्या मुखार ती दवरता आसतना एक भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी एक स्पोक्सपर्सन नाल्यार आमदार म्हणून म्हाका खूब अभिमानूय जाता आनी खूब बरेंय दिसता. आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की म्हणजे 60च्या 70च्या दशकांत तेन्ना सगळे उतराचेर चलताले, म्हणजे उतराक मान दिवन वताले म्हणटाले तशें. नाजाल्यार एका धाकट्या एका स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन दिलें की तुका हांगा फ्लॅट दिला म्हूण सांगून अशे वचपी लोक आशिल्ले तेन्ना, एग्रीमेंट करून वचपी लोक आशिल्ले आनी इतली वर्सां तेच रावताले. नो प्रॉब्लेम तांकां खंयच्यान सुरवात जावपाक लागलो. जेन्ना खंय तरी तांकां खंय तरी लोन जाय पडटा जाल्यार प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सारके ना, तांकां रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय. आमी खुबश्यो बिल्डिंगो वास्कोन पळयता नाल्यार गोंयभरांत पळयता नाल्यार देशानूय पळयतात की खूब मोडकळीक पाविल्ल्यो आसा आनी तांची दुरुस्ती करप, तरी नवीन रिडेव्हलपमेंट करप हें खूब गरजेचें आसता. पूण इतले वर्सां पयलीं हें अशें जायनाशिल्लें. म्हणजे खंयच्योच गोश्टी तांचे फुडें वचनाशिल्ल्यो. थोड्यांचे कॉपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटीज नाशिल्ल्यो, खंयचे मेंटेनन्स करप सारकें नाशिल्लें, झगड्यो जाताल्यो, डिस्प्यूट जाताले आनी अशें करून एका नेगेटीव वातावरणान ते बिल्डिंगेंतले लोक पसून सगळे रावताले. सो ह्या स्किमीच्या अंडर म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्र्यान आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान म्हाका दिसता दाखोवन दिला की सर्वसामान्याचो विचार करणारो हो सरकार आसा. सर्वसामान्य मनशांचे प्रॉब्लेम जाणून घेवपाचो हो प्रॉब्लेम आसा. आनी जे आमी परत परत म्हणटात की अंत्योदय अंत्योदय करून, सो त्या अंत्योदय तत्वाचेर काम करून प्रत्येक मनशाक जाका दुखणें आसा नाल्यार प्रत्येक समाजांतलो लास्ट घटक जाका दुखणें आसा ताका पसून कॉन्फिडन्साक घेवन ताचो प्रॉब्लेम दूर करपाचो हो एक आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी हातूंतल्यान खूब बऱ्यो गोश्टी जातल्यो. म्हणजे म्हाका दिसता जशें आमी म्हजे फ्लॅट स्कीम पयली, म्हजें घर स्कीम पयली, ताच्या अंतर्गत ह्या सरकारान फक्त ती घोशणा करूना जाल्यार ती अंमलबजावणी पसून तितलेच नेटान धरून आज आमी पळयतात की प्रत्येक गांवांनी लोकांक सनदी मेळपाक लागल्या, आपल्या घराचे मालकी हक्क तांकां मेळूंक लागल्या. आनी तो हासरो आज म्हाका दिसता 50-60 वर्सांनी खंय तरी आज सर्वसामान्याच्या जनतेच्या तोंडार आमी पळयतात.
आणि त्या खातीर म्हजी फ्लॅट स्कीम ताकाच आदारीत धरून म्हाका दिसता ही केल्ली आसा. ताचे भितर खुबशे प्रॉब्लेम जशे अमोगान सांगले आनी एक एकदां आमी एग्रीमेंट ऑफ सेल करून रावता आसतना म्हणून कोणाची हावजींग सोसायटी नासता. सो खंय तरी कन्वेन्स सेंडीट न जाल्ल्यान म्हाका दिसता ह्यो खुबश्यो गोश्टी घडून येता. स्वता आमच्या बिल्डिंगेन पसून कन्वेन्स डीड 2 वर्सां फाटीं जाला. म्हणजे आमी बिल्डराच्या फाटीं लागून 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 म्हणटा तशें एक बरें आमचें रिलेशन आशिल्लें म्हणून तो जावं येला. पूण थोडे कडेन अशें आसा की बिल्डर आनी मालका मदीं डिस्प्यूट आसता. ताज्या खातीर ते मालकी हक्क ट्रान्सफर करपाक सोदना. सो हें सगळें पयस करता आसतना गव्हर्मेंट मध्यस्थ जावन म्हणजे हांकां डीम्ड कन्वेन्स दिवपाक म्हणजे तांकां कन्वेन्स दिवपा खातीर आमी फुडाकार घेतला. आनी ताज्या खातीर खुबशे रुल्स आसा आनी ते रुल्साक आदारीत धरूनच हें फुडें आमी व्हरपाक सोदतात. आनी वी आर जस्ट गव्हर्मेंट एक फेलिसिटेट करता बिल्डर ओनर आनी फ्लॅट ओनर्स हांच्या मदीं मध्यस्थ जावन आपूण तें काम तुमकां करून दिता आनी तुमच्या नांवार तुमचे मालकी हक्क करून दिता. सो दीस इज वन एक भाग की गव्हर्मेंट हें सगळें फेलिसिटेट करता हें सगळें कन्वेन्स जावपा खातीर. म्हणजे ताका रुल्स आसा. म्हणजे ताका एप्लिकेशन त्या ओनराक करचें पडटा बिल्डराक करचें पडटा तुमी कन्वेन्स करचें न्ही म्हणून. मागीर 30 दीस जायना जाल्यार मागीर सरकार भितर पडून ते कन्वेन्स डीड करून दिता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या हातून जातल्यो. आनी ह्या हातून जाल्ल्या कारणान आज आमी जे थोड्यो गोश्टी पळयता आतां पासून वास्को तुमी पळोवपाक गेले एक हॅपी अपार्टमेंट म्हणून आमी डेमोलिश करता. ताच्या फालच्यान डेमोलिशन स्टार्ट जाता. पूण तें कशें जालां तांची हावजींग सोसायटी ना. सगळ्या मदीं कन्वेन्स तर जावपूच ना. त्या ओनर्सा मदीं एक्सार ना. हे सगळ्यो प्रश्न म्हाका दिसता ह्या स्किमी अंडर म्हाका दिसता निवारण तांचें जातलें. आनी तांकां फुडें जेन्ना ते रिडेव्हलपमेंटाक करतले रिडेव्हलपमेंटाक पसून सरकारान तांकां योजना केल्या की ओल्ड सोसायटीज आसतात तांकां एक्स्ट्रा FAR दिवन तांकां म्हणजे पयलींच्यो बिल्डींग ज्यो आशिल्ल्यो ताका तशें पार्किंगाची फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो. ताका सेटबॅकाचे तितले घेवन बसनाशिल्ले. पूण आयच्या तारखेन आमी पार्किंग फॅसिलिटीज पळयता. बाकीचे सगळे जे ट्रान्सफॉर्मर दवरपा जागो हे सगळें पळयता आसतना ते आतांच्या जो तांचो एरिया आसा तातूंत बसनाशिल्ले. पूण सरकारान ताजेरूय निर्णय घेवन एक्स्ट्रा FAR दिवपाचें कामूय बी आमच्या सरकारान केल्लें. आनी ह्या स्किमी अंडर म्हाका दिसता हे जे सोसायटीज आसता एकदां सोसायटी रजिस्टर्ड जाली दे कॅन इजिली एप्लाय फॉर रिडेव्हलपमेंट आनी तो तेंचे FARचो बेनिफीट तांकां घेवपाक मेळटलो. जाणे करून ह्या सगळ्या हातूंत म्हणजे बिल्डराकूय लॉस जावपा ना आनी ओनर्सांक आपलो ओनरशीप रायट आसा तो मेळटलो. आनी इतले वर्साचे जे तांचे एक दुखणें आसा टेन्शन आसा तें म्हाका दिसता खंय तरी ना जातलें. आनी त्या खातीर ह्या स्किमीचो लाभ म्हाका दिसता पयरूच ती नोटिफाय जाल्ली आसा. ह्या स्कीम आतां रोखडीच ताचें एप्लिकेशन जातली आनी त्याय स्किमी फाटल्यान आमी लागतले. आनी ते जे प्रॉब्लेम्स आसा लोकांचे ओनरशीप रायट्सांचे ते सोल्युशन करपा खातीर आमी खंय तरी आनी फुडार